Speaker, sir, I'll reply. Reply. Minister. Reply, you have already asked me. Speaker, sir, the capacity of solid waste management facility at Saligao was enhanced by from 110 TPD to 250 TPD in 2021, considering the increased waste quantity over a period and to cater to the future demand of 10 years. In the Honorable High Court on 11 July 2023, the Department of Urban Development filed a report wherein it was mentioned that 30 tons of waste shall be transported to Saligao facility from MMC, and therefore MMC was allowed to send 30 tons of waste to Saligao facility as per High Court order. Presently, MMC is sending an average about 27 tons of waste daily, and total average waste received in July at Saligao facility, including MMC waste, wet waste, is about 240.6 tons. It may be noted that the waste received from MMC is on temporary basis and which could be till the facility reaches its designated capacity of 250 tons. The Saligao facility is on the brink of reaching its full capacity, and further from August end, it will start receiving additional garbage from beach belt panchayats in North Goa. The waste transporting vehicles should be complying to Solid Waste Management Rules 2016, properly covered and equipped with leachate collection tanks so as to ensure that there is no leachate dropping, leaking while transportation. Vehicles getting waste from Sonsora to Saligao SWMF are covered and equipped with leachate collection tanks. GWMC has also issued several letters to other local bodies getting waste to Saligao facility to provide leachate collection tanks and to ensure that vehicles are properly covered and there is no dropping leakage of leachate from the vehicles transporting waste. Considering the issue raised by Honorable MLA, will monitor all the vehicles getting waste at Saligao facilities, and details will be forwarded to GSPCB to take action against all the vehicles which are not equipped with leachate collection tanks and which are not properly covered. Speaker, sir, regarding Kakora 100 TPD facility. Minister, 1 minute. सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी वाढायचं. Speaker, sir, regarding Kakora 100 TPD facility, would also like to bring to the notice of the House that solid waste management facility as Kakora is completed and has already started commercial operation from May 2023. Capacity of Kakora facility is 100 TPD and is presently receiving only about 18 tons of waste on daily basis. The cost of setting up Kakora facility is about 173 crores, of which 75% of cost is government share and 50% of the cost is borne by concessionary. Presently, government is bearing all the cost and the local bodies are not charged any tipping fees for the waste being treated at facilities. The present need of the hour is that Kakora facility is supplied with maximum quantity of waste from the 4 talukas of Kankona, Sange, Kepe and Darbandora. As such, there is no need to have any fear and anxiety in the minds of the people regarding the waste which has been transported to Saligao plant. Yes. Speaker, sir, Ministeran doshi waten answer dila. Speaker, sir, I will give him a brief explanation. This plant, solid waste management plant, जो आम्ही कलांगूट सालिगांव प्लॅटोचेर घातला, Speaker, sir, was in the court. म्हणजे पयलो सद्याक तो आम्ही डिसिजन घेतले तो प्लांट घालपाक. लोक सगळे सालिगांवचे कलांगूटचे कोर्टान गेले, हायकोर्टान गेले, मागीर एनजीटीन गेले. Fearing that we are going to bring the waste from all over Goa. We had to explain them. The then Chief Minister
मनोहर पर्रीकर आणि आमचो CM was vice chairman GSIDC. GSIDC was the main agency who would look after this to build this plant. We have sacrificed a lot for this plant. You just cannot bring the waste from all over Goa and dump it on the plant. It is called dumping. If you come and see the present status, the other day, the trucks were standing in a line, lichard was falling down. The slope from Saligao junction on top is only one single truck can pass, not even a two-wheeler can pass. The roads are narrow. And tumi atta huisun ata, I'll explain. The waste which you are bringing, earlier there were 23 panchayats only designated. Yeah, hui dila, NGT in dila. You have given affidavit in NGT. Thereafter you have given affidavit in High Court. Speakers are giving affidavits in High Court and NGT, and now you are going against that affidavit. Speaker sir, त्यांना CCPचो waste नासलो 20 tons per day minimum wet waste. We allowed because you are the capital city. You are the capital city of Goa. We cannot say no to you. Earlier there was no waste from Murmugaon Municipal Council. 5 tons hatta तुम्ही आता. Speaker sir, pond asun 5 tons येता. हो wet wasteचे उलयता हांव. मारगांवसून 27 tons per day येता. विलेज पंचायत तालिगांवसून 3 tons per day येता. ओल्ड गोवासून 3 tons per day येता. सांताक्रूजसून 2 tons per day येता. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता? All these panchayats, wet waste was never there to be brought over here. We have reached 240 tons per day, which we had always said. The department had said, the earlier solid waste management chairman, the present solid waste management chairman, even when we increase the capacity, the number of hotels, guest houses, resorts and households have increased. In the North Goa coastal belt, amka 240 tons full season yeta waste. Speaker sir, you cannot see लोकांनी कॉन्फिडन्स दवरला सरकाराचेर की तुम्ही हो प्लांट बरे भशेन चलयतले म्हणून. त्या खातीर सालिगांवच्या लोकांनी, पिलेंच्या लोकांनी, कलांगूट कांदोलीच्या लोकांनी हो प्लांट बांदूंक दिलो. सगळे जाण म्हणटाले नॉट इन माय बॅकयार्ड. द प्रॉब्लम सगळे पंचायतीक हायकोर्टाची नोटीस येयल्ली and we were the first to set up this plant. Kumnidat gave us this land and there was big meetings. Adlo Mukhyamantri, present Chief Minister were sitting for this meeting. I was sitting continuously. Then we brought this plant not to make another dump yard like Sosodov. आता आम्ही कित्याक हाडला हें calling attention? People from the village of Pilen, Saligao, Kalangut have started gathering together. They are having meetings. For what reason? तुम्ही lichard उडयत येता आणि Kalangut waste treatment plant cannot become a garbage dump. We have monitored this plant. Now you are the minister. You have to see that this should be an example for all over India. वो आता example आसपाक जाय. आता तुझो plant South Goa ready जालो. तुम्ही तिंगासोर व्हरचें सांडून हिंगा हाडटा. I want to know from the honorable minister how much money you are paying from May. आता तूं म्हणटा मेयानसून ready जालो. From which date you started paying money for South Goa Kakora plant? आणि कितले म्हयन्यांक फारीक कोत्ता तूं? 100 tons per day, but I know the machinery which is fitted over there is capable to handle 200 tons per day. I know, because we have done the work. Foundation stone आम्ही घातला तेजो. म्हाका उगडा आसा. And we have gone over there with all the media and all, we have monitored the completion of that plant. But हांव कित्याक म्हणटा that you cannot think of कितें waste मेळलो, अरे तिका सालिगांव हा व्हरोन dump कर तिंगा. Don't think it is a dump yard. Speaker sir, minister is aware. पेंजीमुई तिंगासोर dump yard जाल्ले तुमीच clear केला. You were continuously monitoring with the ex-CM. You were in the opposition. I remember this. You don't make a dump yard. Kampalar जाल्लो dump yard. So आमचो plant जो आहा वो बरो चलपाक जाय. We never said no to anybody. 23 panchayats were there. You have added another 10 panchayats. Now you are adding municipals. You are adding Ponda municipal. You are adding Murmugaon municipal. You are adding Fatorda and Margaon municipal. कितें चल्लां हें? Speaker sir, what is going on? People are cautioning us.
the people who gave the land, that is Comunidad, people had gathered that day over there to ask, Papa, तुम्ही दिल्लो कित्याक लागून? What is happening? Speaker sir, म्हाका दिसता मिनिस्टरान खंय तरी चुकीचें काम करता आणि तो जो म्हणटा 250 टन्स पर डे हिंगासर 240 देता तशें ना स्पीकर सर ते. These figures are also manipulated. कित्याक आमचो वेस्ट जो येता फ्रॉम नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्ट 23 पंचायत प्लस अनदर 4 is touching nearly 250 tons every day. आता हो जो वेस्ट येता हांवें जो आतां सांगला हो एडिशनल वेस्ट. That means you are going against your own affidavits which you have filed in the High Court and NGT. आम्ही ती केस कॉम्प्रोमाइज करून भायर काडल्या. कॉम्प्रोमाइज केस इट इज. It is not we have won the case. You can't कितें एक बरी गजाल जी जाली ते कोण जेवण जेयता म्हणून ताका आनीक दिवप हील वॉमिट न्हू. बरें लागता म्हणून दीत रावप ताका. तशें करिनाका. स्पीकर सर, मिनिस्टराचे म्हाका एश्युरन्स जाय. हें कॉलिंग अटेन्शन हाडलां आमी ह्यात लागून की म्हाका एश्युरन्स जाय दॅट यू वील नॉट डू लायक दीस. You cannot say that you are going to go on bringing waste. आता आणि खंयची तरी पंचायत रोडटली, हायकोर्ट तेजेर तेका स्ट्रिक्चर बांदतलो की no new construction license should be given by this particular panchayat. Anywhere it is, anywhere in South Goa. So you will say, okay, Saligao plant is they go and dump there. Speaker sir, अशें जाल्लें आहाय. आणि हो आन्सर दिला तो दोशी वाटेन दिला तेणे. एक दाखयता आमचो प्लांट सालिगांवचो, एक दाखयता काकोरा प्लांट. 173 crores has been spent in South Goa. What are you doing? How much tons you are getting? You are saying that you are getting 18 tons. It requires 100 tons. 90 tons, म्हणजे 10 tons less than the full capacity. So what are you going to do? You have to tell the house, you have to tell the people of Goa. You are not serious on waste management. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I rise to support the calling attention which is brought in the House regarding Saligao waste treatment plant. Speaker sir, Saligaocho जो waste treatment plant आसा वो जेन्ना initially start केलो तेन्ना 100 TPD आशिल्लो, which was later enhanced to 250 TPD. जेन्ना हो प्लांट स्पीकर सर घडोवन आयलो तेन्ना वो कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सगळ्यो नेबरींग विलेजीस आसा, कोस्टल एरियाज आसा तांकां आशिल्लो. स्पीकर सर ट्रक्स ओलाटलो आनी सगळी गार्बेज जी आसा ती शेतान पडली आनी 1-2 दीस ह्या सगळ्या परिसरान इतलो वास मारतालो की सगळ्या लोकांक सामके त्रास जावपाक लागल्या. स्पीकर सर, आज कितें जालां, आज संसड्या वयली थंयची कचरो जो आसा सावथ गोवांतलो तो हांगा हाडून ट्रीट करपाक लागल्या. स्पीकर सर, आमचे जो त्या परिसरान गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा त्या परिसरान जी पिलेन विलेज येता, निल्ला, कांदोलीम, कलांगूट, सालिगांव ह्या हितून मातसो जो जर वारो आसात जाल्यार सगळ्या एरियान सामको फाऊल स्मेल म्हणजे घाणी मारपाक लागता. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता, म्हाका दिसता आमी आतां गोंयकारांनी आमचो मायंडसेट, आमची जी मानसिकता आसा ती चेंज करपाची गरज आसा. आनी सगळ्या कडेन जेन्ना आपलें घर साफ दवरून हो कचरो दुसऱ्यांच्या घरान घालतात, जसो आख्ख्या गोंयचो तुमी कचरो हाडटा आनी आमच्या सालिगांव वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांटान घालता, हो उरलेल्या कडेन जे ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय हो कचरो व्हरपाची गरज आसा. स्पीकर सर, हांव सांगूंक सोदतां की आमचे जे सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ही डस्टबीन न्ही, तुमी सगळ्यान म्हणजे हाडून कचरो थंय घालीत आसा. एवरी इयर एक नवी पंचायत जावं, एक नवी म्युनिसिपालिटी ह्या हितून आपले एडिशन करीत आसा. स्पेसिफीक म्हणत कारण स्पीकर सर, हांव मानता कितें आसा हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आमची जी ग्रामसभा आमची जी ग्रामसभा जाल्या, ग्रामसभेन अक्षरशः केस्तांवांनी झगडी जाल्या. हो सामको इम्पॉर्टंट इश्यू गरज आसा आमच्या हावजान अड्रेस करपाचो, प्रॉपरली अड्रेस करपाचो. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हात जोडून सांगूंक सोदतां की इनफ इज इनफ. आनीक स्पीकर सर, आमच्या सालगांवच्या मतदारांक हें आनीक सोसूंक जावचें ना. आय एम रिप्रेझेंटेटीव ऑफ सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी लोकांचो आवाज आसा हो हांवें तुमकां पावोवपाकूच जाय आनी तुमकां कळपाक जाय कितें जाता पळय तें. जर स्पीकर सर हो फुडें जायना जाल्यार आमचे कडेन आनी ऑप्शन ना. वी वील हॅव टू कम ऑन द रोड.
सो ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करता की भायलो जो कचरो एडिशन जो येता हो बेगींतल्या बेगीन बंद करपाचो गरज आसा. थँक्यू. श्री विजय श्रीसाई मातशें सगळ्यांनी एक टू द पॉयंट उलयता. स्पीकर सर, हो इश्यू जितलो सालिगांव लागता तितलो हो म्हाकाय लागता, कित्याक म्हज्या मतदारसंघांतल्यान हो हांगा येता. तुका लागता? म्हाका लागता आनी सोंसड्या वयली गार्बेज येता ती. संसोड्या आनी सोंसड्या वयली येता बाय वर्च्यू ऑफ अ हायकोर्ट ऑर्डर. ती कितें आमी व्हरून घालना ती हायकोर्टान तशी ऑर्डर दिल्या म्हणून जाल्लें आहा. स्पीकर सर, एक स्पीकर सर हांव मानता मायकल लोबो म्हणटा ते भशेन ताका एक होलिस्टीक विचार करपाची गरज आहा. आमी हो म्हाका लागता ताका लागता म्हजी एरिया ही म्हजें हें अशें धरून तें कोताक येना. सो आमची डोमेन अशें म्हणून हें जावंना. स्पीकर सर, उत्तर जें हाणें दिलां मंत्र्यान दिलां तातूंत अशें सांगता तो की मडगांव म्युन्सिपालिटीचे 27 टन घेतले जाल्यार 240.6 टन्स आतां सालिगांव पावता. स्पीकर सर, ऑगस्टान एडिशनल गार्बेज तो म्हणटा बीच बेल्टांतली येतली ऑगस्ट एंडान, आनी ऑगस्ट एंडाक 29 ऑगस्टाक नेक्स्ट हियरींग आहा हायकोर्टाचें. So the next hearing of High Court is going to also coincide with more garbage coming into Saligao. So this is a fact now, given in your answer. Speaker sir, आनी एक इश्यू आहा म्हणटा लिचर्ट ओवरफ्लोईंग. आतां लिचर्ट जाता म्हणटा लिचर्ट टँक आसपाक जाय म्हणून गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन सांगता. हांव जाणा की मडगांवां जो टेंडर दिला हो एक रुलींग म्युन्सिपालिटीच्या कावन्सिलराक दिला आनी तो टिपर वापरता सादें आनी ताका पोना लिचर्ट बिचर्ट कांय ना. आज व्हरून तो एक लायतलो, तो लेविन्सनाक दाखयतलो, लेविन्सन म्हणटलो ओके, कित्याक कोणाचो तरी फोन येतलो आनी कांय ना तातूंत. स्पीकर सर, आनी ताका 11,800 रुपया पर ट्रीप दितात. आनी हें आतां 1 म्हयन्यान टेंडर जाल्लो आहा. ताचे पयलीं अशेंच चलतालें, जस्ट इमर्जन्सी, सेम शाहजान कंपनी. हें तशें हांगा म्युन्सिपालिटीनूय चलूंक लागिल्लें. सो स्पीकर सर, आतां लेट अस लूक एट द सिच्युएशन इन सालिगांव. तें सोंसड्यार कितें आहा स्पीकर सर? सिटिजन्स फॉर सोंसडो म्हणटानी एक PIL घाली 2019. हायकोर्ट मॉनिटर करपाक लागले, क्लोजली मॉनिटर करूंक लागले आनी ऑर्डर्स टायम टू टायम पास करीत रावले. ताजे खातीर डेडलायन्स वेर मेट विदीन टायमलायन्स. स्पीकर सर, गोवा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें कौतुक करपाची गरज आहा, कित्याक तांकां एक्चुली 2023 डिसेंबर मेरेन टायम आहा. एंड अदर दॅन क्लियरिंग RDF देव क्लियर्ड द लेगसी वेस्ट. आतां रेमेडिएशन कंप्लीट जाला, हायकोर्टूय हॅपी आहा. स्पीकर सर, आतां नवे म्युन्सिपालिटी जी आयली तुमची, देवाची म्युन्सिपालिटी जेन्ना आयली तेन्ना तुमी 10,000 टन जे उरिल्ले एक शेडान भितर उरिल्ले ते तुमी तांकां सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक सांगले ना काड म्हणून. ते ओग्गी रावले आनी आपूण करपाक म्हणून गेले आनी एक टेंडर फ्लोट केलो 2 कोटी रुपयांचो. तो 2 कोटी रुपयांचो टेंडर DMAन भायर मारलो. जर हें भायर मारना, हांव म्हणटा कितें, तेन्ना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक कित्याक सांगलें ना की तुमी लेगसी वेस्ट करता बाबा हेंय करा म्हणून. ते थंय आनी एक कितें तरी करपाक गेले, कित्याक थंय हें सगळें दीस इज बिकमींग अ गोल्ड मायन. स्पीकर सर, आनी ताजे खातीर हांव मागतां की DMAन जर तें आडावंक नाशिल्लें जाल्यार आज सोंसड्यार कितें जावपाचें? आतां तें जें कितें आसा तें उजो पेट्टा, टायमली उजो पेटत आहा. सो तो उजो पेटपा खातीर आतां प्रिवेंट करतलो जाल्यार चर्निंग करपाक एक JCB जाय. JCB जाय म्हळ्यार आनी एक कोण फेवरेट कॉन्ट्रॅक्टर येता, तो परती बिलां घालूंक लागता. सो स्पीकर सर, अशें जर जालें जाल्यार एक क्लियर कट जाता, सोंसडो जो म्हज्या मतदारसंघात आहा ती आतां गोल्ड मायन जाल्या आनी बेनिफिशरी हांव ना. बेनिफिशरी कोण आहा तो पळया तुमी. सो आतां म्हजें आनी तुजें चिंत नासतना हांव येता स्पीकर सर, सोंसड्याचेर एवरीथींग अबावट सोंसडो लुक्स टेम्पररी. उत्तर जें मंत्र्यान दिलां तो मंत्री कितें म्हणटा, बायंगिणी आनी वेर्ना नेक्स्ट ऑन टार्गेट. तांचें प्लॅनिंग कितें आहा? बायंगिणी आनी वेर्ना. सो सोंसडो नाच. सो सोंसडो जर ना, एक क्लियर कट स्टेटमेंट करा की सोंसडो आनी गार्बेज डंप जावचो ना, आमी काडून उडयता आमी सोंसडो. वी आर हॅपी विथ इट ऑल्सो. बरो तुमी वेर्ना नाल्यार बरो आनी खंय. सो स्पीकर सर, एक आहा हाजे मदीं काकोडाचें आयलां, काकोडाचें तुवें रिप्लाय दिल्ली आहा. रिप्लाय कितें म्हणटा की मे 2023 स्टार्ट जालां. 18 आउट ऑफ 100 टन तुमी रिसीव करतात. 173 crores तुमी म्हणल्या, 75% गव्हर्मेंट, 25% कन्सेशनल, म्हळ्यार 82 टन्स उरता. सो ते 82 टन्स तूं कितें करता? आतां थंय आहा की सायडींतल्या तालुक्यांतली तुवें गार्बेज घेवंक जाय, हें तुवें रिप्लायान दिल्लें आहा. सो आतां म्हाका दिसता this is what you have said is only you have put facts on the table. You have not come with a solution. We want you to come with a clear-cut solution.
सोसड्याचें कितें जातलें आनी फायनली हावस इज सुप्रीम सो बिफोर द नेक्स्ट हियरींग ऑफ द हायकोर्ट यू हॅव टू हॅव अ क्लियर सोल्युशन आमी हें अशें करतले कित्याक सोंसडो इज नॉट अ स्मॉल थिंग स्पिकर सर जे 28 टन आहा पळय ते कितें कॅपॅसिटी न्ही आमची ती वाडपाची आहा आमी 70 टना खातीर प्लॅन करताले मायकल मंत्री आसतना याद दवर तूं सो बेसिकली एंड इट इज 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीज मडगांव फातोर्डा एंड पार्ट ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी सो कमी गार्बेज न्ही ती सो गव्हर्मेंटान एक क्लियर कट स्टँड कितें आहा तो सांगपाची गरज आहा दीज आर द फॅक्ट्स वीच वी हॅव पुट ऑन इव्हनची विकास रॉक मास्कारिनस हो हायकोर्टान वचोन आज सोंसडो तो क्लियर जावपाचो सगळो प्रयत्न जालो बिकॉज ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर पूण आज सोंसड्या वयल गार्बेज काडून कालांगूट तेंगे प्लांटांक घालताय सो आय थिंक इट इज करेक्ट वॉट इज सेईंग ते प्लांट जोरी तरी मोडले आनी ते प्लांट पोतोन सोंसडो जालो जाल्यार इट इज गोइंग टू बी द सेम सिट्युएशन आय थिंक दीस शूड बी स्टॉप यू हॅव टू फायंड द सोल्युशन थिंगाच करपाक जाय सोल्युशन एक जाग्यावर कचरो काढून तू आज थिंग वता हिंग पयला दुयेंत जातालो लोक थिंग रावन जे कोण सायडीन लोक आहा आज थिंगा लोक दुयेंत जातालो सो हे कितें चल्लां हो सरकार करता कितें आनी वेन आर वी गोइंग टू फायंड सोल्युशन ओ पावल हुई संवसार आय थिंक ताबडतोब वी हॅव टू फायंड सोल्युशन हिंगाचे थिंगा कोण फायदो ना अ परमनंट सोल्युशन नीड्स टू कम आउट and I think we have to put a deadline. Today, CM must give a deadline to this when he can get things organized and when he can ensure that प्रत्येक विलेजीक segregation at source जावपाक प्रत्येक विलेजीक हे आख्खे फूल मेकॅनिझम स्टार्ट्स फ्रॉम देर हे तार्यार घालपाची गरज आहा आनी तेन्नाच सगळे गोंयकारांक आनी हे सगळे भुरग्यांक दिवपाची गरज आसची ना. श्री दिगंबर कामत कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयता आसतना हांवें मिनिस्टराचो रिप्लाय पळयलो ताणें सगळे फॅक्ट्स सारके घाल्या आनी तातूंत भितर कितें आतां सद्या 2 प्लांट आसा एक सालिगांव एक कुडचड्यार पयलो गजाल म्हणजे एक लक्षांत दवरपाक जाय गोंय हें एक राज गोंय हें म्हजें टेरिटरी न्ही ताजी टेरिटरी न्ही कोणाची टेरिटरी न्ही सरकार जर एक प्लांट खंय घालता त्या प्लांटांक सरकाराक जाय ते सगळें व्हरपाक जाय थंय नोबडी कॅन हॅव दॅट दीस इज माय टेरिटरी आनी ही कॅन स्टँड अप एंड से दॅट ही म्हजी टेरिटरी हे डेमोक्रेसी भितर सरकार जें आसता त्या सरकाराक हें ठरोवपाकूच शकना. आतां सालिगांवच्या लोकांचे प्रश्न आसा की तांचो प्रश्न आसा की तो फूल जावपाक लागला बेजीक तांचो प्रश्न कितें दे आर टेकींग फॉर इतलीं वर्सां ते आतां इतलो तेंप ते घेताले वास्कोचो घेता फोंडेचो घेता सगळें घेतला तांणी आनी तांचो प्रॉब्लेम कितें आतां की ऑगस्टाक कदाचित ते फूल जालें जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जातलें दॅट म्हणजे आय एप्रिशिएट. आतां मडगांव कशें आतां मडगांवचें सद्या हायकोर्टाच्या डिसिजना प्रमाणे सालिगांव वर म्हणून सांगिल्लें प्रोबेबली दे वेर ऑल्सो तांकां समज फाल्यां कळ्ळें की सालिगांव फूल जाता देन दे वील हॅव टू फायंड सम ऑल्टरनेटीव. आतां कुडचड्या वेलो प्लांट जर रेडी जाला कुडचड्या वेलो प्लांट जर चलता आनी ताणें म्हटलं हांव नकळो आतां तुमकां खंयचो कॅपॅसिटी हा 250 ना नो क्रॉस टॉक वेन्झी ताजे म्हणणे ते ऐकून घे तुझे सजेशन दिलें न्ही वेन्झी वेगस तुझें कितें म्हणणें आसा तें दिलें न्ही सांगलें न्ही येस तो परतून कित्याक उलयता स्पीकर सर तेजे कितें मांडपाचें तें मांडटले स्पीकर सर. येस स्पीकर सर सोंसड्या वेले गार्बेजीचें प्रॉब्लेम हें आयचें न्ही ताजेर सोल्युशन काडपाचे खूब प्रयत्न जाले नवो प्लांट सुद्दां जर घाल्लो तो प्लांट सुद्दां मागीर बंद जालो आनी म्हणून हायकोर्ट आतां इंट्रस्ट घेवन हें मॉनिटर करता आनी हें मॉनिटर करता आसतना हायकोर्टान सगळे डिटेल्स घेतल्यात 29 तारखेक परतें हियरींग आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की 29 तारखेच्या पयलीं तुमी हायकोर्टाच्या ऑर्डरीक रावनाकात यू टेक ए स्टँड समहाव ऑर अदर यू वील हॅव टू टेक ए स्टँड कित्याक आमची गार्बेज जवळ जवळ 27-28 हें आसा टन आसा आनी तुमी जर म्हणटात जर कुडचड्यार जर कमी आसा कुडचड्यार सद्या जर ट्रीट कमी जाता ताका बाकीच्या तालुक्याचे येवन सुद्दां पळोवनी बाकीचे तालुके सगळे धरले जाल्यार सुद्दां कितली गार्बेज जातली तुजो 100 टनाची कॅपॅसिटी एक्चुअली कॅपॅसिटी 100 टनाची आहा ती त्या भायर इट हॅज ए इनबिल्ट कॅपॅसिटी ऑफ मच मोर ताजे जर तालुक्याचे सगळे इट इज डिझायन फॉर काणकोण
धारबांदोडा केपें ते सगळे येवन पळय की ती आयल्यार सुद्दां म्हज्या कडल्यान 25 वयर जावपा ना अशें म्हजे रेडी सो हांव आनी तुमी आतां पे कितें करता ताका हाव मच यू आर पेईंग हिम हाव मच यू आर पेईंग हिम 90 lakhs पे करता तुमी ताका 90 lakhs पर कितें पर मंथ यू आर पेईंग हिम फॉर 15 tons हे तुमकां कशें म्हणजे हाव इट इज बिकम इकॉनॉमिकली वायबल म्हणून म्हजे कडेन तुमी सेन्सिबली डिसिजन घेवचें डोंट वेट हायकोर्ट टू गिव डायरेक्शन्स दिस इज माय सिन्सियर रिक्वेस्ट Yes. Next. See Alton Dicosa. No. See Alex Sigra. Sir, I endorse most of what my colleague Mr. Digambar has said. When you have an existing ready plant in Kurshare, why should you be threatening to take that garbage to other areas? I've heard the Honorable Minister, Mr. Babush Monserrat, saying that my next target is Bangini and Verna. I would like to ask him whether he has done an environmental impact assessment for that area. Has he had a public hearing? It is very easy to sit on the chair and say that I will do this, I will do that. Yes, you have power in your hands, but I believe you have to use that power diligently and ensure that you don't create problems for others. Speaker, sir, last year in this August House, I was given an assurance that we would go and visit Saipai Lake. With everybody in that vicinity, my colleagues from Saligao, from Kalangut, will agree with me. What has happened? Will agree with me that that lake is polluted today as a consequence to the garbage treatment plant that has been put up there. I humbly request the minister, visit the Verna site, visit the surrounding areas. As of now, it is virgin area. Don't pollute the springs and the wells is my humble submission to you. Yes. See Alex Lawrence. Speaker, sir. सोशेडाचेर कितली वर्स जाली 10 वर्सांनी म्हाका सद्दां गव्हर्मेंटान सद्या स्टेप्स घेयले कोण म्हूण हायकोर्टा लागून गेलो कोण आनी कित्याक गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हणलें व्यंजना कार्ड म्हणटा उलयलो तो सगळे तिगोय आमदार पयस हाताय बोब मारताले आनी बोबोय मारताले ना ना सगळे दोनी मारताले आनी कित्याक मारताले पयस हाताय म्हूण कांय कोण नाय म्हूण सोंसले बट फ्रॉम द डे वन बाब दिगंबर कामत शॉर्ट पॅन्टान गेलो थिंगा बाब विजय सरदेसाय शॉर्ट पॅन्टान गेलो हो मातशें चीफ मिनिस्टर वचना तूं फूल पॅन्ट घाल गेलो बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार हांवें सदां सपोर्ट केला हांवें कित्याक सपोर्ट केला आमगे प्रिवियस आमदार विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम तेणें बाड्यान कितले फावट ट्राय केली एटलिस्ट मुगे टेन्युअरान पळय सक्सीड जाली ती मागीर बाब बेंची कोणा नांव घेवन तें कॅन्डिडेट दिवपाक ट्राय करूं बट इम्पॉर्टंट आमगेले प्रयत्न आसलेलो एवरी असेंब्लींत उलोवपाक आनी आज हायकोर्टान इश्यू जालो तो हायकोर्टान तेका डायरेक्शन दिलां तूं सालिगांव घाल म्हूण आय अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स ऑफ दियर्स बट वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इट इज जस्ट टेम्पररी बिकॉज एट ऑल्सो वी रिक्वायर सम अरेंजमेंट Bab Digambar and Bab Alex Sigar or nor me and Bab Vijay can absolve our duty that we require a plant there. One second. You just keep quiet. I'm finishing. Let me finish. When I'm on my legs, let you listen to me. Because I listen to you. Because Verna was not in the topic. Verna आज नालो ने discuss कर पाएंगे. आमगे संस्कार आले ने. Important म्हण कितें? Reply हाँ. But जाऊ म्हणतो. We are interested in संस्काराचेर आमकां खूंय तरी संस्काराचेर आमकां खूंय तरी we have to provide a solution. आतां legacy dump गेली legacy dump आतां थोडी RDI फुल्लां you will remove it. We are happy. We are in fact congratulating the government. Finally they have done it. Irrespective. Now how much money you spent in Saligao? Don't ask. आमी हिंगा अपोजिशनार रावन त्या दोना मायकल ते साणी आसतालो आनी मायकल व्हडली हें करतालो आर्ग्युमेंट करतालो कितें म्हणून आमी कितले पयशे फारीक कोन्न नाय आनी कितें कोन्न नाय विजय सरदेसाय म्हजे बरोबर आहलो विजय सरदेसाय ते सायडी प्लांट बरो म्हणून लागलो आसूं प्लांट बरो आहा आतां प्लांट हितू बरो आहा government has spent more than I don't know how many crores. You give a statement how much money has spent on Saligao plant. It is government money.
लँड एक्वायर केली, रोड एक्वायर केलो, टिपिंग फी कितू फारीक कोत्ताय? How much money is been paid there? I just let it be in public domain. I understand their feelings. आता आमकां संस्थार आमकां one thing is brief कोत्ता. संस्थार आमकां हें जाय existing daily garbage येता ते प्लांट जायो. आमकां वास येता. आमगे कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे लोकांक वास येता. ते घालताय थिंगा आनी आमकां वास येता. आमगे वेल्स पोल्यूट जाले. एक्झिस्टिंग डाबाचेर डेली गार्बेज ती तूं कितकोन ड्राय आनी वेस्ट अजून देखून तुगे हें जायना ती कितकोन कोत्तो ती जाय वॉट प्लांट यू आर डुईंग देर यू डू अ स्मॉल प्लांट वी हॅव नो प्रॉब्लम बट डू समथींग वीच इज गुड अल्टिमेटली तुगे वी डोंट हॅव टू टेक आवर गार्बेज वी कॅनॉट बट एट द सेम टायम how much money has been spent for Sonsho, how much money, Saligao, how much has been spent for Kakora also matters when it comes to Goa. We are Goa. So how much money we have spent there, how much money we are going to spend there, how much money we are going to spend in Verda, how much money we are going to spend in, where else you said? You said somewhere else. Bangini. All that for garbage of how much? Cost effective ratio of how much will be the cost of each household in Goa has to be told and has to be decided. It can't be just a figure. So at the same time, as an minister who is doing garbage management, you will have to answer this to the people of Goa also. Because Minister. पुढे वचा. Again. No, you tell. Any statement? Speaker, sir, as we have said, that this is basically just a temporary arrangement. Now, as far as the Saligao plant, which was originally for 100 TPD, is now expanded to 250 TPD. Now, since capacity to treat is there, and the government has to pay the concessionary for 250 TPD, we are allowed waste from other local bodies. Speaker, sir, I will intervene in this. Please. The minister जे आमकां सांगला की 240 tons या दिसांनी येता is totally wrong. Totally wrong. Why? You check the tons which are coming, you check the wet waste which is coming on Friday, Saturday, Sunday and Monday, 4 days. Yes. I just checked. No. I have got the reply. You have given wrong figures. I have got the reply after checking it today. Second thing, what you are saying is that आमचो Saligao plant is 250 tons. Is 250 tons for the coastal belt of North Goa, and we allowed the waste from Goa tourism, which is from the beach shacks, that is wet waste, and also dry waste. So now what you are saying is you are accepting waste from Ponda and all the other villages which I mentioned to you, which was not in the list. Je Murmugaon ha 5 tons per day, Ponda 5 tons per day, Margaon now 27 tons per day, Saligao 3 tons per day, Old Goa 3 tons per day. हे सगळे लिस्टारूच नासले. स्पीकर सर हांव कित्याक उलयता? स्पीक सांगा. चर्चा ताजी खूप जाल्ली आसा. ना व्हेरी स्पेसिफिक की आता हे प्लांटाची कॅपॅसिटी जी आहा ही फुल जाल्ली आहा आनी तूं हाडून वेस्ट थिंगा दवरता तो ट्रीट जायना इमिडिएटली ट्रीट जायना त्या खातीर वास येता. लोकांचे म्हणणें कितें आहा की आख्याक ते वाठारान वास येवपाक लागलो आदी येयनासलो. स्पीकर सर मी टायमिंग जे सोल्युशन जे आत्ता आहा पळय न्हू ताच्या खातीर हें केलां आमकां कॅपिसिटीच्या भायर थंयसर आमकां गार्बेज व्हरपाची ना आनी आमी कॅपिसिटीच्या भायर थंय गार्बेज व्हरचें ना. आमी बाकीची ट्रिटमेंट जी करपाक जाय ती आमी बाकीच्या वेगळे कडेन सगळे कडेन ट्रिटमेंट करता. आमी हावजाक एक एश्युअर करता बिहाफ ऑफ आवर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. आमी सगळी काळजी घेता स्पीकर सर आनी निश्चित रित्या सालिगांव म्हणजे बाप केदार आनी मायकल ह्या दोगांयचो जो कन्सर्न आसा हो कन्सिडर करून बाकीची सगळी आमी काळजी घेता स्पीकर सर. फुडले